एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम झालं 12:15 झाली. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट ताका न्हिदेले न्हाळून बी ताका न्हिदलो म्हणजे जालें म्हजें काम. सो मशीन मारले फक्त पुसपाचें आहा म्हटलें पयलीं नुस्तें क्लीन करता. आयज हांवें न्ही बांगडे ऑर्डर केल्ले. हाडपा वचोंक ना, ऑर्डर केलें बांगडेच फक्त आनी कांय ना. ओके, सो आयज बांगडे फक्त फ्राय करतले, दाळ करतले कित्याक दाळ केले न्ही इश्यू खातलो आनी बांगड्याचें हुमण केलें न्ही रित्यू खायना, जेवपाकूच हें करता. तो दाळ तरी तो जेतलो म्हटलें बांगडे फक्त न्ही हांव फ्राय करतलें आयज आनी कांय करचें ना. सो म्हटलें आजून पुसोंक ना हांवें, म्हटलें बांगडे मातशे क्लीन करता मागीर थंय पुसून काडटा. ओके, पुसून मी नुस्तें क्लीन करप न्ही बरें जायना, आमी सकयल पडटा बीन. सो म्हटलें तो न्हिदलो आतां म्हाका टेन्शन ना. आई गेला शावर घेवपाक. सो हांव न्ही आतां नुस्तें क्लीन करता. दाळ जालें म्हजें कुकरान दवरून. ओके, कुकरान शिजयला मागीर फक्त ताका तडका मारपाचो इतलेंच आनी कांय ना. ओके, भायर सामकें कडक वत पडला. आतां मातशे कपडे बेगिना बरें सुकता, नाजाल्यार कपडे पयलीं सुकनाले. सो बेगिना सुकता आतां कपडे. ओके, चला दाखयता तुमकां बांगडे. आतां मातशें नुस्तें येता खंय. सो म्हटलें बांगडेच पुरो म्हटलें. सुंगटां बीन आसा सदां सुंगटां न्ही तर ती फक्त सुंगटां खाता. सुंगटाय चड बरें न्ही म्हणटा सुंगटां बीन कांयच ऑर्डर करूना, फक्त बांगडे ऑर्डर केला. आसा बांगडे बरे दाखयता तुमकां. तो म्हणपालो मागाचे बांगडे खंय, हे पळय मागाचे बांगडे खंय बरें आसा म्हणपालो. सो 1 किलो हांवें ऑर्डर केलें, आत्तां येयलो दिवन गेलो तो. बांगडे बरे बटरफ्लाय अशे स्प्रेड करून फ्राय करतले बरे मसालो लावन. ओके, चला नुस्तें क्लीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. जस्ट शावर घेवन आयले. भायर पावस पडटा, मातसो व्हडलो पडटा मागीर वत येता. आतां भायर परत काळोख जाला आनी तें बी केन्ना खबर आहा, जेन्ना भुरग्यांक स्कूल सुट्टा तेन्नाच. आयज थंय छत्री व्हरूंक ना. ओके, जस्ट शावर घेवन आयले आनी तुमकां एक सांगता, एक बरेंशें टीप दिता. ओके, जेन्ना तुमी म्हणजे आतां आमी डेली जमीन पुसता न्ही, तर डेली आमी कितें घालता, केन्ना लायझॉल घालता, केन्ना डेटॉल बी घालून पुसता. हांव तशें पुसता. सो आमच्या हावज हेल्पर म्हणपा लागली विकांतल्यान एकदां तरी, एकदां ना जाल्यार 2दां न्ही उदकान न्ही म्हणजे बकेट उदक घेवप आनी तितून न्ही धाकटो चमचो न्ही हें घालूंक जाय, सर्फ. जे आमी कपडे वॉश करता पळय तें सर्फ. तुमकां सांगू फ्लोर न्ही सामकें चकाचक जाता, इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. पण विकतल्यान एकदां 2दां चलता. ओके, डेली न्ही. सो आयज हांवें न्ही पळय सर्फ घालून पुसलें, सामकें क्लीन जाता. थोडेशें घालपाचें सर्फ आं, अशें करून पळयात तुमी. जे हांवें म्हाका खूब बरी दिसलें, म्हणजे इट्स युजफूल कशें कळ्ळें तुमकां. तुमी अशें एकदां न्ही ट्राय करून पळयात. तर आयज हांव सर्फ घालून पुसलें हांवें, नुस्तें बरें चकाचक जालां. ओके, सो नुस्तें फ्राय करता, बांगडे फ्राय करता. दाळ जाली आमची रेडी. दाखय तुमकां आयज दाळ हे पळयात. कसलो दाळ घे, मिक्स का तूर दाळ कितें? तूर दाळ आनी मूंग दाळ घालून दाळ केला आयज. दाळ रित्यूक जेता न्ही हे पळय. सो शिवाकूच दाळ लाय, कालच्यान तो बडबडता आपल्या दाळ जाय म्हणून. आनी हांगासर आसा सुके बांगड्याचें हुमण. सुके बांगड्याचें हुमण न्ही बरें जाल्लें आं, बट थोडेशेंच आहा, खूब बरें जाल्लें. आनी थोडेशें हें भाजी आसा कालचें. कसलें कितें कुळीत भाजी, बेस्ट टेस्टी जाला. म्हटलें आयज गरम करून खावया. आनी बांगडे हे पळयात. बांगडेक न्ही हें खूब आसलेलें, ताका कितें म्हणटा तुमी, ताती म्हणटा का, आमी गाबोळी म्हणटात. बरें खूब आसलेलें, आमी सगळे बांगड्याक न्ही गाबोळी आसलेले आनी ते मागाचे बांगडे. हें रित्विकाक आनी आमकां अशें स्प्रेड करून भाजतले. आई हाय म्हण. हाय. ओके, सो हे जे सुके बांगडे आहा पळय हांव न्ही आतां हांगच्यानूच हाडटा डेल्फिनोच्यान. थंय न्ही बरें मेळटा. 150 रुपया 10 आसता. तूं म्हणटलें म्हारग, पण कितें करतलें आमी चिंतलां की आमी डेल्फिनोच्यान हाडया. कित्याक खबर आहा, ते बांगडे न्ही इतले धाकटे आसता आनी रुचीक आसता सामकें. काल करी सामकें बरें जालां, इतलें बरें जालें. सो आमी आतां ते भयण बीन घेवन दवरताले बांगडे, ताका सांगल्यार नाका डेल्फिनो मेळटा परत. की आमी काय डेली करना न्ही सुके बांगड्याचें हुमण बीन, बेश्टें हाडून दवरून स्टोर करून कित्याक जाय तें. आनी आतां पावसान नुस्तेंय मेळटा. पयलीं आमी स्टोर करून दवरताले सुकें नुस्तें बिस्तें गे इतलें. आतां सगळें बंद केलां आमी, आतां सगळें मेळटा. नुस्तें ना जाल्यार चिकन तरी मेळटा अशें. ताती तरी मेळटा, ताती. पावसूच ना न्ही. ओके ओके, सो हांव न्ही कितें करता, शिवकाक आयज तें दाळ शी, ताका आयज एक बांगडे घालतलें हांव. तेजे आतां इतलें नखरे जाला तुमकां सांगू. ताका बरो आमी कितें खाता न्ही आयस्क्रीम किंवा चॉकलेट बीन आपल्याक दी, ना जाल्यार तकली धाडयता असलो. पळय कितें सांगपा तुमकां. धाकटें आसता म्हणजे बिफोर 1 year न्ही तो सगळें खातालो आं. आतां ना. शिवका उदक गरम करूंक जाय, सोंपलें उदक ना. ओके, मागीर मेळटा तुमकां नुस्तें फ्राय करता मागीर मेळटा. ओके, चला. सो आयज न्ही चिंतलेलें की बसून फाल्यां ब्रेकफास्टाक कितें करया. सो आई म्हणपा लागलें एक डोसा कर. ते तुमकां आयज शेअर करता हांव. आनी ते डोसा आसा हें
कुळीत हॉर्स ग्राम मग खबर आसतलें. तर कुळीचे आमी रोस करतात, भाजी करतात, जायते कितें करतात. पण कुळीदाचे न्ही डोसाय करतात आनी खूब बरें सामकें हेल्थाक भुरग्यांक बी एकदम बरें. कित्याक आमगे रिती कुळीत बीन खायना. कुळीत शिजोवन तेजें उदक आसता पळय तें पित्त आनी ताका फोण्ण मारल्यार जेयत पण भाजी तें कुळीत खायना. सो आयज तुमकां न्ही हांव कुळदाचे डोसा शेअर करता. खूब इजी आसा, तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके, तर करुया आमी कुळदाचे पोळे. सो बावल घेतला, तातूंत घालता हांव 1 कप. सो हो मेजरमेंटान हो मेजरमेंट 1 कप घेतला हांवें कुळीद हॉर्स ग्राम. सो आतां घालता हांव 1 कप रेशन तांदूळ घेतला हांवें ते घालता. सो आतां घालता हांव 1/4 कप घालता हांव उडद दाल. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून मेथी घालता, फेनुग्रीक सीड. सो जालें. सो आतां न्ही आमकां हें बरें वॉश करून घेवंक जाय. आमकां वॉश करून न्ही मागीर आमी उदक घालून न्ही हेका सोक करपाक दवरुया. सो हेका न्ही हांवें एक 3-4 वेळांनी बरें धुवून घेतलां आनी आतां उदक घालता हांव. जितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. आतां आमकां न्ही हें सायडीन दवरूंक जाय एक 6 to 8 hours. ओके, तर 6 to 8 hours न्ही हें बरें सोक जातलें. ओके, तेका सायडीन दवरता. सो हांगासर पळयात एक 6 hours दवरलेले हांवें आनी हें बरें सोक जाल्लें आसा. सो आतां न्ही हें उदक हांव काडून घेता. सो आतां न्ही हांव हें मिक्सी जारान न्ही ट्रान्सफर करून घेता. सो आतां न्ही हांव जस्ट थोडेंशेंच उदक घालता आनी उदक घालून न्ही एक 1/4 कप उदक घालपाचें आनी उदक घालून आमकां हें फायन वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात वांटून जाल्लें आसा. एक बावलान हांव ट्रान्सफर करता. चड हेतून न्ही उदक बी घालनाका, जस्ट मिक्सी जारान लागलेलें थोडेंशेंच हांवें उदक घातलां हें पळय इतलेंच. ओके, बरें हेका मिक्स करून घेता. सो बरें हेका न्ही पयलीं मिक्स करून घेवया आनी चड पातळ बी करनाकात. हें परफेक्ट आसा. बरें हेका मिक्स करून घेवपाचें. सो हें पळयात जाल्लें आसा परफेक्ट. सो आतां न्ही हेका न्ही फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय. 8 hours पुरो हेका फर्मेंट जावपाक. सो हांव न्ही हें ओवरनायट दवरता, मागीर हें बरें फर्मेंट जातलें. सो हांगासर न्ही 8 वरां जाल्लीं आसा हें पळयात आनी बरें हें फर्मेंट जाल्लें आसा हें पळयात. सो ताका पयलीं बरें मिक्स करून घेता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो जस्ट थोडेंशेंच हांव उदक घालता आनी आतां घालता हांव मीठ एज पर द टेस्ट आनी मीठ घालून हेका बरें मिक्स करून घेयात. आनी हेतून न्ही चड उदक बीन घालप ना. हें परफेक्ट आसा हें पळयात. सो आमचें हांगा बॅटर रेडी आहा. सो आतां आमी पोळे करया. सो हांगासर पॅन दवरला आनी पॅन न्ही बरें तापलेलें आसा. सो आतां आमी फ्राय करया आनी हे पोळे न्ही मातशे तुमकां जाय तशें पण पातळच मातशें बरें जाता, क्रिस्पी लागता कळ्ळें न्ही. सो हांव हें मातशें पातळ करता. तुमकां जाय तशें तुमी करूं शकता. जस्ट थोडेंशेंच हांव ऑयल घालता वयर. ऑयल घालप हें ऑप्शनल, जस्ट थोडेंशें घालता. धांपन न्ही आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो काडून घेता. तुमकां दिसता आसतलें अशें न्ही बरें ताका ब्रावन जाय असो फ्राय करूंक जाय आनी पातळूच करात कित्याक पातळूच तें मातशें बरें लागता, क्रिस्पी लागता. चटणी केला हांवें, तुमकां कांय शेअर करचें ना कित्याक चटणी तुमकां खंयची जाय तें तुमी करात. हेज्या वांगडा बटाट्याची भाजी बरें जाता. कसली चटणी तुमकां जाय, ग्रीन चटणी ओके, बेश्टे सोय घालून चटणी तेय केल्या जाता. सो हांगा आमचे पोळे रेडी जाले. हे पळय कुळदाचे पोळे फ्राय करून जाल्ले आसा. एक प्लेटीन काडून घेता. सो
सो रित्विकनी टिफिनान चटणी बीन व्हरना. सो हांगासर हांव ताका न्ही पिझ्झा टायप अशें करता. ओके, सो हांगासर न्ही हांवें शेजवान सॉस आसता पळय तें लावन घेतला. अशें न्ही खावपाक खूब बरें लागता. तुजे वयर न्ही हांव कांदो घालता. कॅरट न्ही हांवें ग्रेट करून घेतला कॅरट. सो आतां घालता हांव चीज घालता बारीक कट करून. अशें खावपाक न्ही खूब बरें लागता. ट्राय करा तुमी. सो टर्न करून घेता. सो मागीर टिफिनाक घालतना अशें मागीर कट करून टिफिनाक घालपाचें. सो अशें तुमी ट्राय करा. भुरग्यांक दिवपाक हें खावपाक खूब बरें लागता. आनी तेच्या वयर न्ही कोथमीर बी घालात. कोथमीर घालूंक ना हांवें, कित्याक कोथमीर लायक ना. ओके, सो बरें लागता अशें खावपाक. सो आयस केला बेश्टे सोय घालून लसूण घालून न्ही चटणी केला. चटणी वांगडा न्ही हें खावंक खूब बरें लागता. ट्राय करा तुमी हें डोसा. सामकें हेल्दी. ओके, भुरग्यांक तरी कळचेंच ना हितून कितें आहा तें, पण एटलीस्ट कुळीत तरी पोटान वयतलें. सो ट्राय करा तुमी हें डोसा आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके, असलेली आयची रेसिपी डोसा ट्राय करा तुमी. ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके, सो एक म्हाजे युट्यूब फॅमिली म्हाका कमेंट केल्लेलें, तूं व्हिडिओ घालता पण तितून दाखयता तूं वत आसा, पावस पडना, पण आमच्या हैसर खूब पावस पडटा. सो सी, आतां हो व्हिडिओ हांव आयज करता आनी आयजूच हांवें अपलोड करतलें. आनी तुका दाखयता सकाळीं पावस पडलेलो, मागीर पावसूच ना पळयात. आतां भायर पावसूच ना. सामकें वत म्हणजे अशें दमट कशें आसा, मदीं मदीं वत येता. म्हणजे आतां हांव रावता आतां पर्वरी अशें न्ही कंटिन्यूस अशें पावसूच ना. कितले दीस जाले पडटा वयता. कळ्ळें न्ही. आतां सकाळीं पडलो 10 पडलोच. आतां टायम जालो 1:30 जावपा आयली, पावसूच ना. सो अशें. सो म्हाका दिसता मडगांव तेवटेन, म्हापसा तेवटेन बीन पडटा आसतलो बरो, पण हांगा न्ही इतलो बरो पडना पावस. कळ्ळें न्ही. तर तुमकां सांगया म्हटलें. ओके, चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.